Okay, sister. Praise God. Not sister. चल बाय. ओ सर्गीच्या बापा तुका आर्गां दिता दिन वागता हे वेळा पासत ते घडये पासत बापा वायचो सोबीत दीस तुवें म्हाका तशेंच येजूमार एकठांय जालेल्या दर एका भाव भयणांक फावो केलेले पासत बापा हांव तुका आर्गां दितां बापा मोगाडा ही सांज तुज्या सांगाताक येवंक तुजे सुरशीं बसूंक तुवें आमकां तुजो आदार फावो केलेले पासत बापा तुका आर्गां दितां आनी एक हे म्हज्या भाव भयणांच्या जिविताच्या देण्या पासत बापा हांव तुका आर्गां दितां तेच परी जीं ऑफलायन आयकतलीं तेवूय भाव भयणां पासत देवा तुका आर्गां दितां आदींच फुडें बापा आयज ही तुजी येवजण जावन आसा आयज एक भाव भयणां उदेशीं तूं उलयतली बापा हें उतर आमी जण एकल्यांनी मांडून घेवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणें आमी चलोंक म्हज्या बापा तुजो आदार आमकां दी बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे पासत मनशाच्या मोगा पासत हे संवसारांत पाठयलो इतलो तुवें मनशाचो मोग केलो बापा मोगाडा हे तुज्या मोगा पासत तुजे काकलुटी पासत बापा हांव तुका आर्गां दितां आनी हे तुज्या जिव्या उतरा पासत आयज तूं एक भाव भयणां उदेशीं उलयतली आदींच फुडें हे उत्मेक जेवणा पासत हांव तुका दिन वाचतां हे मागणी हांव करतां जेजू क्रिस्ताची नांवी आमेन. Amen. 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 Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, मोगाचे बहिणी. कोणागे आहाय टेस्टिमनी? ब्रदर मुझ फकाण कुत्तालो तितूस. कोणागे टेस्टिमनी हाय मोठू मोठू. गोवाय की हा कोणाची नेटानी चालया. Praise Jesus. असतली कोणाय पूण. प्रेज जीसस Hallelujah. मनीस Thank बहिणी you, Jesus. हांव Go ahead, मोगाचे बहिणी. एक सांगना बट इन दीज डेज ह्या दिसांनी सगल्यो गोवायक्यो म्हणट्यो चडश्यो मोस्टली आय हिलींग एंड डेफनस इयर ओपनिंग आर्गांचेजो मोस्टली देवागे देवान ते भाव भयणां आपले जायत्यांक मोस्टली इन दीज डेज हेच मिरिकल्स जाता आर्गांचेजो जेन्ना ती हें देवागे उतर आयकोन घेताय आनी आपल्यागे कोत्ताय तेन्ना हांव देवा आर्गां देव तांकां जें हिडन आहा तें उक्तें करून म्हाका थिंगा तयार कोत्ता आनी जे भाव भयणांनी मानून घेयलां तेणें आपल्यागे मिरिकल्स केल्या आर्गां जेजू थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोण हा? Praise Jesus. सिस्टर हांव एक शेअर करूं होय कोर बाबा. Praise God. सो ही हांवें पयर एक सांगपा चुकलो सेशना पूण ती आयज उरलो आसतली ताका लागून प्रेज गॉड Praise Jesus. हय सो कितें जालें आतां जुलाय म्हयन्याक म्हाका एक मुगे नेबरान कॉल मारले फोन मारलो आनी तो एक्चुली ताका पेन येता म्हूण तो दोतोरा बरो गेल्लो ओके सो ताका सांगिल्लें कितें तरी आहा तुगेलो हार्निया प्रॉब्लेम ओके ते पेन इरिजिस्टिबल पेन येता म्हूण सांगो लागलो तो आनी तेणें म्हाका कॉल मारलें मातशें प्रे कर रे म्हूण ओके आतां बेश्टी प्रे करूंक जायना न्हू ओके Praise. सो हांवें म्हळें राव पयलीं प्रे करचे पयलीं कितें तरी तुका दाखयता ओके सो 1 Peter 2:24 गेलो आनी तो ताका एक्सप्लेन केलो ओके तो मागीर तें म्हणपा लागलो जेजू हांव सत मानता हांव तुका आर्ग दितां तुवें मुगेलो पेन वयलो तुवें मुगे वयलो पेन खुर्सार वयलो तुवें म्हाका पेकोवणी फावो केल्या हे म्हळ्या पासून ताका पेन येता ओके ते एक खंयच तरी शुक्रारा ते आतां म्हाका ती डेट उगड आसना ओके फ्रायडे तेणें तें स्टार्ट केलां कन्फेशन म्हणपाचें आनी ट्युजडे राती कोडे म्हणजे अरावंड दीस टायम हे वखदार अशें तेगे खूंय जेन्ना तो युरीन पास कोत्तालो तेगे तितूंतल्यान युरिनांतल्यान एक स्टोन भायर पडलो Praise God. ओके आनी दुसऱ्या दीस म्हणटा तो सकाळीचे म्हणजे वेनसडे सकाळीचे आनी 2 स्टोन भायर पडले Praise Jesus. ताका एक्चुली
स्टोन प्रॉब्लेम आसलो पूण दोतोरान डायग्नोज केल्लो बोलतो पूण जरी तो थिंग गेलो जाल्यार ताका तें ऑपरेशन कोता आसलें. ओके. Yes, praise God. जालोलें हय प्रेज जीसस. जिजस. सो हें तो म्हाका मागीर सांगपा लागलो. मागीर तो मागीर मुको देवागे उतर शिकपा लागलो. कळ्ळें? सो तेश कोन्न तें जेन्ना तेंकां अंडरस्टँड जाता देवागे उतर न्हू, ते मागीर एक्सप्लेन केलें म्हणटरी सारकी समजता. नाल्यार तो बेश्टे हिलींग बेश्टी प्रेयर केला कांय समजना आसलो तेका. Praise God. सारकें. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise God. Wow. आनी चोय देवान इचून काडलो सौदाद आपणागे हय. उतर शेअर करपाक. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, हांव Jesus. हांव एक सांगता. पयर सॅटर्डे हांव म्हाजी घोवा बाराबर हांव वॉका वयतालें. हांवें म्हणलें चल हांवूय येता तुजे बारा आयज वॉका. म्हणटरी हांव वचोना आनी गेलें तेन्ना हांवें पयलो रावंड मारचें न्ही पयलें. हांवें म्हणलें जेजू हो जागो हांव सगलो तुज्या रोगतान धुयता आनी तुजें रगत मागता हे जाग्याचेर म्हणलें. आनी हांवें एक रावंड मारलो. एक रावंड मारून दुसरो रावंडाक हांव धांवपा वयता म्हणलें चल म्हणजे मातशी स्पीड फास्ट कोत्तलें आनी हांव चल धांवों लागतलें. स्लो धांवता धांवता घो करून हांव पडलें. आनी पडटा आसतना अशें पडलें की सारकें म्हाका कोण फाटल्यान धोत्तलेल्या भाशेन हांव पडलें. आतां एक मनीस पडटा तेन्ना केसो घा करून पडटा पूण हांव ते भाशेन पडोना. वय हांव अशें सारकें स्लो मोशनान सारकें तकलेन न्हिदलें. सारकें न्हिदलें आनी मागीर म्हाका उठोंक जायना. जेजूस पाव म्हणलें. मागीर कोण एकली चेडवान येयली आनी म्हाका उबारलें. तरी कितेंच म्हाका जावना. कितेंच. आख्खें आनी एक रावंड मारलो आनी Praise मागीर हांव God. गेलें घरा. आतां पळय पडटा आसतना मनीस असो पडटा की कितेंय तरी मनशाक जाता. कितें एक दूख जाता वो एक रगत किंडेन येता वो एक दूख जाता तकलेर सोन सारकें न्हिदोन पडलां हांव जमनीर फाटीन. म्हणलें कितेंच म्हाका जावना. कित्याक पयलीं हांवें पळय जेजू कितें म्हूण हांव नको जेजू रगत मागलोलें हांवें त्या जाग्याचेर आनी मागीर पडलें Praise खरें पूण God. जेजून कितें जावपा म्हाका दियाना. जेजू कितें आर्ग दिली. थँक यू Arkan. जीसस. Praise प्रेज God. गॉड. जेजू रगत म्हळ्यार आमकां प्रोटेक्शन न्हू. वय Amen. Praise हय. प्रेज Jesus. गॉड. आनी Wow. म्हाका Thank you. दिसता हांव स्वत मानता तुका ते एंजलान दवरला थिंगा. ओय हांव सारकें एशें कोन्न एंजला न्हू म्हूण म्हाका हें जाता कितें एक मनीस पडटा तेन्ना गा करून पडटा बोवाळ मारता पूण हांव एक बोवाळ मारपाचें म्हाका एक भिरांत येवना वो एक तोंडांतल्यान उतर भायर येवना पूण सारकें हांव कोण म्हाका धोत्ता धरून पडटा ते भाशेन म्हाका इमॅजिनेशन अशें येयलें. आनी थँक्यू एंजल्स म्हणलें कित्याक सदां आंच बोडव्या उलो मारता ही वयता थिंगा. Thank you, Jesus. सकाळ फुडें. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Wow, beautiful. Praise Jesus. आमगे ब्रदरागे मस्त प्रॅक्टिस कोत्ताली. तो गड युट्यूबाचेर आयकोत आसता. Praise Jesus. ओके आयज आमी कित कोरया बावार्थाचेरूय उलोवया सगळीं. ओके Praise जायते God. सोल्दाद आहा हिंगा. वय. सगळे आहाय ते सोल्दाद. Amen. ओय आसाय. नो वन इज न्यू. सगळीं Amen. आमी उतरांत Good. रेगलोली गोटाकलोली. वय. सो स्टार्ट कित कोन कोरया आमी हें भावार्थ म्हणल्यार सगळ्या जेजू फकत एक चिंतालो तुगे भावार्थान तुका बरें केलें. बरो तुगे केलो. भावार्थान ताका बरें दिसतालें. भावार्थ आहा तेदो न्हू आमकां भावार्थ मनशां भावार्थ आहा तो चोयन ताका बरें दिसतालें. ताच्या जिवा बरें दिसतालें तुगे भावार्थान तुका बरें केलें. योर फेथ हॅज हील्ड यू. As we do. आनी तो ते कॉन्फिडन्सान उलयता तेदो पासून ते काय बरें दिसता. तुगे भावार्थान तूं चल तुगे भावार्थान तुका बरें केलें. आपूण तुका बरें केलें केन्ना म्हण नाहलोलो. हांव केन्ना म्हण नाहलोलो आपणागे बापा नांव वयर काडटालो. आपूण म्हण नाहलोलो तो धाडटालो ऑथॉरिटी दी. सो सेम वे आमकांय ताणें आमकांय ह्या संवसारां रोचलीं देवान आमकां रोचलीं तेदो न्हू आमकां आपणा जाय तें
आमचे भितर घालें आनी आमकां सगळ्यांक एक भाशेनी पूण दुसरी भाशेची रचिल्ली बट एवरी वन सगळीं आमी एकूच मोलादीक गूण देवा सर्व करपाचो आमी तो गूण घेवन जियेताय सो पयलीं म्हाका उगडास येता आमी सगळीं आमी उतर जाण आसलो मनशां हिंगा नेण आसलो मनशां न्ही आमी जाणोय 1 Peter 2:9 कितें म्हणटा तें आपण तुमकां चड घाल गो बाय ते आपण तुमकां वी आर द चोजन रेस गॉड्स होली नेशन रॉयल प्रिस्टहूड पेक्युलियर वन्स सो आमकां विंचून काडलोलीं आमकां देवान हूंय आहलो ती कोणशांतली आमकां काडना आण तें उतर दिलें तो उजवाड दाखयलो आनी आमगेलें जिविताची बदलावणी केली मोनाची नवसणी केली आनी ते उतरान आमगे भितर सगळो उजवाड हाडलो सो 2:9 कोण वाचिता पूण तुमी देवान विचून काडलेली कूळ तुमी राजकी याज्ञिकी कूळ तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरसां ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बोरीत उजवाडाक पावयल्यांत वयर काडून तुमचे खातीर आपणे केल्ली ओजापाची कर्तुवां तुमी वाखाणची खातीर देवान तुमकां विंचून काडल्या ओके दिसती पडना थिंगा प्रेज गॉड सो देवान हूंय बाय मातशें व्हडलें कर गो तें देवान हूंय तुमकां यू आर अ चोजन जेनरेशन यू आर चोजन तुमकां इचून काडलें आनी तुमकां नेमलें तुमकां संस्कारलें तुमकां नांव दिलां राष्ट्रां देवाचे सेवेक संस्कारलेले राष्ट्र तूं धाकलेशें म्हणलो ना तूं राष्ट्र व्हडलें 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 देवा मुखार वेरी प्रेशियस मोलादीक चड मोलादीक आनी देवान आपणांगे कोन्न घेतलो पोरसा आनी तुमकां आमी म्हणटाय आमी पातकी हांवूय मनीस म्हाका तो हांव पातकी पातकांतुली आमकां आपणागे पुतागे रोगतान धुयन उडयलें निवड केलें आनी आपणागे कामां म्हूण आमकां विंचून काडलें सो आमकां जबाबदारी आहा आमकां बेश्टी विंचून काडलें ना आमी देवागे शेडी आमकां देवान विंचून काडलें आमकां देवान नवसरलें देवान संस्कारलें हें म्हणपाक कांय नाय आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आमकां जबाबदारी आहा आनी आमकां एक एकल्या पर्पज आहा कारण आहा विंचून काडलोल्या पासून सो पूण आमचे भितरूय देवान एक वावर कॉमेस केला आनी तो वावर चालू करपाक वावर कितें म्हणटाय ताका वावर आमी मांडपाक वावर तो कॉमेस केलो तो दिसा दिसपोटी वावुरपाक आमकां पवित्र आत्मा दिला आमकां एकलीं दवरलो नाय ताणें पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा पूण आमी दिसा दिसपोटी कितें कोत्ताय काय आमकां प्रॉब्लेम येता आमकां कितें येता आमी कितें कोत्ताय काय आयज सकाळीं हांव खंय गेलो कडेन म्हाका कोण मेळ्ळी आनी हांव उलोवपा लागलें ती इतुलें मागणें कोत्ता इतुली चारी उठोता दोनी उठोता तिनी उठोता आनी प्रेयर कोत्ता तेर्स कोत्ता शी इज प्रेइंग आनी सो तिका एक प्रॉब्लेम आसलोलें सो ती रोजार कोत्ता जायतें आनी आयज म्हाका गेलो कडेन शी स्टार्टेड क्रायींग रडपा लागलें आनी म्हाका सांगपा लागलो आपणागे प्रॉब्लेम सो हांवें म्हणलें आतां मागणें कोन्न कसो फायदो तूं मुगो सगळे पाटी म्हाका जेजुगे रोगता एक जॉयन जाव म्हणटा वॉट्सॅपाचेर डिवायन मसी कर म्हणटा वॉट्सॅपाचेर मागणी करया म्हणटा कसो फायदो आतां तुका एटॅक कोत्तो कोणू भावाड तूं ओ भिरांती भावार्थ येयली जाल्यार भिरांत गेली भिरांत येयली जाल्यार भावार्थ गेलो सो दोगांय ते म्हणलें दुस्मान बारबर रावनाय ते सो तुका भावार्थ आहा जाल्यार म्हणलें भिरांत तुवें काडपाकूच जाय भिरांतेन भावार्थान रोजार करूंक जायना आवय म्हाका भावार्थ आहा म्हण भितर भिरांती दवरपा जायना म्हणलें सो तूं कितें सांगपा सोदिता म्हाका समजना म्हणटा आनी रडटा हांवें सांगलें बरें सगळें बंद कोर आतां ओग राव आनी
चोय पवित्र आत्मा कितें म्हणटा तो आतां हे प्रॉब्लम एकदम मेजर. सो हांवें म्हणलें चोय आतां तूं देवागे मोग म्हूण तुका हें प्रॉब्लम येयला, हें प्रॉब्लम तुका समजना, हें तुका जालो ना म्हणटा दॅट्स फायन. हांवें सांगलें वय म्हाका जालो ना तें, पूण हांव म्हणलें दिसा दीस पट्टी हांव म्हाका उगडास कोत्ता म्हणलें कित्याक हें प्रॉब्लम म्हाका कित्याक येयला, म्हाका वाड जावपाक देवा जाय म्हजी भितरल्या भितर वाड जालोली. आय हॅव टू एन्ड्युअर ऑल दीस टू ग्रो इन माय स्पिरिच्युअल लायफ. सो ते म्हणपा लागलें रियली हें ताका कोन्न हें जालें तें. हांवें सांगलें तूं हितू मागणी कोत्ता न्ही, आनी ताका गूण आहा, शी इज गॉट गिफ्ट ऑफ विजन दिसती पडटा ताका. सो तुका देव म्हणलें मागणी कोत्ता तितलें तुका रिवॉर्ड कोत्ता, पूण तुका कोण ना तें तुका खोकोत तें व्हड दोंगर आहा तोच दिसती पडटा, तुज्या लायफान प्रॉब्लम आहा तें दिसती पडटा, पूण देव तुका बरें कामां उजार कोत्ता तें तुका दिसती पडना. आतां तूं म्हाका सांगत तें दोन म्हाका कोट म्हणलें देव तुका उजार कोत्ता आनी देव सो ऑल रावंड तुका शिकयता म्हूण कितें जाल्यार. सो आय सेड यू हॅव टू ओपन युअर स्पिरिच्युअल आयज. आनी हें सगळें आमकां देवागे उतर सांगता. आतां आमकांय देवागे उतर ना तेदो न्हू, आमगेले दोळे वेल आहलोली आमगे दोळ्या मुखार. आमकां दिसती पडनाहलोलें आमकां जाय तेंच दिसती पडटालें. आमकां भावार्था दोळे नाहलोले तें चोवपाक आमकां देव कितें सांगता. आनी आमकां जाय तें इमोशनल डिस्टर्बन्स आहलोलें. आमगे इमोशन्स आमगे डिस्टर्ब कोत्तालीं. आमकां रडपा येतालें, आमकां दूख जातालें, आमकां काळीज हें जातालें, आम मनशी म्हण. पूण तें उतर भितर सरलो तशें आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा तेणें आमकां दाखयलें की तें आमचे भितर आहा तो चड बलिश्ट आमकां भायल्यान दिसती पडटा जेवण. सो एक वावर तो आमकां कॉमेस केला. तो वावर आमचे भितर देवान आमकां सांगिला फिलिपकार 1:6 थिंग आमकां सांगता देवान तें बडें काम कॉमेस केलां आमगे लायफान. तूं कितलें दांव, तूं कितलें पयस वच, देव फाटी सोडपाना. आनी तूं तोरी आयकना त्यो ओडचून येन तोरी तुका डिसिप्लीन करपा पडटलें. तें तुका जाग्यार येवपा वावर करपा पडटलो, शिकपा पडटलें. आमकां देवागे उतर शिकयता. सो वाच गो बाय. देवान तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस ये पर्यंत हो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आमेन. This is a statement of confidence. This is the scripture of confidence. देवान म्हजे भितर वावर केला आनी क्रिस्तागे दीस ये पर्यंत हो वावर शार्ती पावतलो. आवय म्हाका गॅरंटी आहा. उतर सांगता, उतर सांगता आनी आमी वाचता आसतना सारकें नेटान वाचताय. पूण कितें जाता, हें काडलें सेशन भायर गेलें कितेंय पूण नेगेटीव येता, दिसती पडटा कितें उलयताय आमी, तोंड उलयन आमी कितें उलयताय, दूख जाता. आवय तुका खबर ना म्हाका कितें दूख जाता तें, म्हाका हें जाता, म्हाका तें जाता. हाल म्हाका पयशे नाय, मुगे भुरग्यागे फी हारी करपा पयशे नाय, हें जायनाय, तुका कोणना तें, म्हाका कोडटा, म्हाका दूख जाता. सगळें मुगे जाता. देवागे हूंय हा. देवान उतर दिल तें, देवान आमकां गॅरंटी दिल ती, कन्फर्मेशन दिल तें, कॉन्फिडन्सान सांगिल तें हूंय हा उतरू. आमी इसोत्ताय आमची मोना तें येयना कित्याक आमगे दोंगर व्हडली जाताय आनी देव ल्हान जाता. पूण तें काम तुजे भितर कॉमेस केलां तें देव शार्ती पावयल बगर केन्नाच रावपाना. आनी तें बारीक हेणें शार्ती पावोवपाना. देवागे शार्ती माउंटेनियस, ह्यूज, ह्युमंगस. सो आमच्यान धाकलेशें इतलें पूर म्हाका म्हणपा जायना. आतां तो भावार्थ खंयचो, भावार्थ आमकां खुंयसान येता, भावार्थ आमकां कित कोन्न मेळटा, भावार्थ आयकून आमकां आनी आयकून. आयकोन देवागे उतर आयकोन तें उतर जिवीत जायन आमचे भितर. ते देवाचे विस्वास आसून आमी कितें प्रॉब्लम येवं आमी ते देवाचे विस्वास दवरताय. ते देवा आमी चोयताय. ते देवागे उतराचो उगडास कोत्ताय. ते उतराचे नियाड कोत्ताय आनी तें उतर आमकां जिवीत जाता.
आनी जायत पाटी आतां म्हाका उगडास येतोय जायत पाटी आमगे प्रॉब्लमा जाताय ती कित्या लागून जाताय हुस्के वारीस हेडेक्स आवय हें जावपा जाहलोलें हिंग पावपा जाहलोलें थिंग पावपा जाहलोलें व्हडलें टेंशन वारीस स्ट्रेस जाता आमकां पूण तोरी आमकां देवान आपणागे उतरां चावयो दिले एक एक रूम उगडपा आमकां चाई दिले आपणागे व्हडले घरां जियोपा चाई दिल्या एक्सक्यूज मी पूण आमी ती चाई उजार कोत्ताय सो हिंगा अगेन फिलिपकार 4:6-8 घालया आमकां तो सांगता तुका वारी कित्याक तुका आपूण विंचून काडला तुका आपूण व्हडलें राष्ट्र केलां तुजे भितर आपूण मोलादीक वस्त घायल्या तुजे भितर आपणागे उतोर रिगोयलां तुजे भितर आपणागे उजवाड आहा आनी पवित्र आत्मो तुजे भितर तिकाण कोत्ता जाल्यार वारी तूं कोण दिता तो दुस्मान येता तेगे तूं तकली कितें आयकोता वस्त कितें आयकोता उतर कितें आयकोता तो दुस्मान येता चोरूंक घालें गो बाय ना फिलिपिन्स 4:6 4, to 6 to 8 8 उसको सो काढी नाकात हे सगळे आमकां चायो हाय आनी बरें दिसता आतां हांवें म्हणलें आतां कित कोरया यु नो पवित्र आत्मो आमकां ते उतराचो उगडास कोत्ता आनी नियाड कोत्ता बोड दिता कॉन्फिडन्स दिता हक्क दिता रायटफूल ऑथॉरिटी दिता सो हिंग चोय कर गो बाय जोनिना कसलेच उसके काडी नाकात काळजाचे दिनवासनीत सगळे तुमचे मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कोळीत करात आनी आमच्या गिन्याना परस वरती देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सोवें राखतली शेकी भावा भयणीनो कितें कोरें मानचें नितीचें निर्मळ अपुरबायेचें कीर्तिवंत गुणेस्त आनी श्रेष्ठ ते तुमचे मनात घोळयात आमेन आमेन सो बाय घाल गो 6 पयलो या कसलेच हुस्के काडी नाका म्हणटा सांगपा सोंपें न्ही देवाकू तो देव ताका तें सांगपा सोंपें हें जिवीत चलयताय आमी आमकां हुस्के येवपा नाय आमगे घर देव चलयता ना न्ही आमगे जिवीत देव चलयता देवान आमकां संवसारां हाडलें पूण हें सगळीं संवसारां फुरीस घेवन आमी भोंवपा जाय न्ही पूण कितें म्हणटा तो चोय हुस्के काडी नाका काळजाचे दिनवासनीन सगळें तुमचे मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक पडीत ताका करा सांगात आपणा मुगले आनी ते दिसा ब्रादर तें शिकयतालो मागण्या वरवीं आमकां आतां जोनिनान कितें म्हणलें आपूण वयता आसतना आपूण जेजूगे रोगोत स्प्रिंकल केल्लें जेजूगे रोगोत घायलें थिंगा मागणें तोंडा तेच्या मागणें येयलें ताका देवा उगडास येयलो त्या पवित्र आत्म्यान ताका उगडास केलो आनी तें कितें वायट जावपा आसलो तें आंज बोडव्यांनी कापजो घेतलो कंट्रोल केलो सो ब्युटिफूल एंड अशें करून आमी देवागे उतरां उगडास केल जाल्यार दिसा दीस पडटी आमकां आमगे गिन्यानार उजवाड पडटा मोनाची नवसोनी जाता आमचे भितर भिरांत पयस जायन भावार्थ भितर घेता आनी व्हडटी मोहिमेवंत मोलादीक शांती उत्पन्न जाता कित्याक तें देवागे उतर आमी जाणोय आनी तें देवागे उतर आमी उजार कोत्ताय शुअर सगल्यांक आमी सगळीं हिंगा आहाय तीं देवागे उतरां उगडास कोत्ताय आनी प्रॉब्लम जायते येता उलयत तितुले तूं देवागे उतर शिकोयत तितुले तुका आनी प्रॉब्लम येता पूण तोरी तूं जाणो तें मोड वाडोड येता आनी जेजू पांय पोंदा गायनासतना त्या वादळाचे भोंवता त्या हालेलुया वादळाचे चलता तेगे पांय भितर बुडनाय तेगे पांय पासून वयर उदकाचे आसताय वू वू करून आनी जेजू थिंगा आसोता वादळ पोंदा आसोता सो Jesus. आमकां भिरांत कितें आहा तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा जाल्यार शेकी कितें खरें मानाचें नितीचें Thank you, Jesus. निर्मळ
ओपुरबायेची किर्तीवंत गुणेस्त आणि श्रेष्ठ हे तुमच्या मनात घडोयात. सो काय बरें, वॉट एवर इज ट्रू, Noble. whatever is graceful, whatever is rightful, whatever is everything कितें आहा पळय तें देवागे उतरा प्रमाणे देवागे सोत आमी जाणोय ते प्रमाणे आमची मनां घडोवयाक म्हणटा. पूण आमकां कितें जाता, दिसा दीस पट्टी आमकां पयशे जाय, बील हारी करूंक जाय, इस्कला फी हारी करूंक जाय, जेवण हाडपा जाय, बर्थडे आहा, फेस्त आहा, हें आहा, तें आहा, देस्पेज आहा. कामां वचना, हें जायना, हितू पयशे नाय, हितू फंड्स नाय. सो अगेन आमी हुंय या हिब्रूज 13:5. सो हिंगा आमकां कितें सांगता, सामकें सगळ्या आमकां देव कितें जाता गो हें? Where's Jesus? मुगेलो आवाज म्हाका आयकूं येता. Hallelujah, thank you, Jesus. Sister, Hebrews 13:5. तुम रेडी रावाया, हांव बंद कोतिंगाच. Everyone let us share the glory of God. Amen. चल बाय. तुमच्या जिवितांत ग्रेसकायेची आशा धरू नाकात आणि तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कित्याक कुड्या देवान अशें सांगलां, खुद्द देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, न्हय म्हूण सांडचोय ना. Praise God. केन्ना हांव टीव्ही म्हूण चोवपा बसना. आयज कितें जालें, हांव फोनाचेर अशें करून चोयता आसतना म्हाका कोणागे आवाज आयकपा येयलो. हांव नेणो तो कोण म्हूण, तो प्रिचर न्ही, ले मनीस. तो आपणागे एडवर्टीजमेंट जाल्यार खबर ना तो म्हाका, पूण तो कितें सांगता, आपण म्हणटा पयलो बरे पयशे आसलोले आपणा कडेन, आतां कांय ना, आय एम जस्ट नथींग, आय डिडंट हॅव एनीथींग. आतां ताका रेंट हारी करपा जाय, जेवण हाडपा जाय, आनी म्हणजे कितें पूण जाय ताका, नाजाल्यार एविक्ट कोत्ताय, घरान तूं भायर घातले. सो तो म्हणपा लागलो आपणाक कांय ना, आनी आपण केन्ना देवाक उलयलो ना. आपण इतू डेस्परेट जाल म्हणपा लागलो तितूस, आनी आपण फकत दिम घाली आनी म्हणलें, चोय जेजू, मुगे कांय ना, सगळें तुगेलें. कितें मुको आहा जाल्यार तें मुको दवरनाका नाका. टीच मी टू गिव एवरीथिंग टू यू. I surrender everything in your hands. I can't do, आनी आपण हुंय आत अशें करून वयर काडलें, एन मुको कांय करपा जायना, आनी आय डोंट वॉन्ट टू बी अफ्रेड. म्हाका भिरांत येवपा नाका. सो हांव तुका सगळें तुका दिता, तुका जाय तें कर. आनी तें तोंड बी अशें करून केलें. एक्चुली ही वॉज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, पेन. सो आपण तुका सगळें दिता, आपणाको तें दवरनाका नाका. तूं यू टेक ओवर, तूं तुगे हातीन घाल. आनी तेका तें एकदम दूख जालें. म्हणजे इमॅजिन कर तूं, तुका कांय ना, तूं हाल कितें हातो तें आयज कितें हातलो आपण राती तें चिंतना, बील कितें करून फारीक करतलो, रेंट आहाय हुंय जाय ती ऑल पास ड्यू. सो आपण म्हणटा हितू फ्रस्ट्रेट जालो, आपणा एक आवाज येयलो म्हणटा मेल बॉक्सां वच म्हण भायल्यान. सो आपण मेल बॉक्सां गेल्या, 4 हुंय चॅक आहाय. चॅक आहाय मोर देन वॉट ही एक्सपेक्टेड. तो म्हणटा आपण इतू चिंतिल ना, तो चॅक खंयच येयल म्हण खबर ना म्हाका, पूण म्हाकाय बरें दिसलें, वाव, गॉड प्रोवायड्स एवरी नीड. तो आमगे एक एक गरजेची सोद कोत्ता, एक एक गरजेचो आमगेलो हुस्को कोत्ता. आनी आमी सगळीं जाणो हें बारीक वस्तून तो आमकां खुशाल कोत्ता, बारीक इल्लीशे वस्तून तो आमकां दाखयता आपणागे आसणें. सो पूण आमकां हुस्को सोबीत आमकां आज कितें रांदपाचें, हाल कितें करपाचें, हात ही सायबीण येता तांगे ते पाट दिलोलें, ओ अननेसेसरी हुस्के, सगळें नाखते हुस्के, देवागे उतरा भायर हुस्के. सो आनी एक या आमी मॅथ्यू 6, लेट्स पुट 19 ऑनवर्ड्स. सो सगळे हे हुस्क्या लागून आमगे मन देवा सोडशिल्लें पयस जाता. आमगे मन भिरांतेन बसता. कितें आमी येवकार कोणाक दिताय,
त्या संवसाराक हे सगळे हुस्के आहाय ते संवसारांच येताय जोरी या करेक्ट वच सो संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सानूस आनी कीर ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण तुमकां थेवे स्वर्गार जमूक दवरात. थंय तांचो इबाड करूंक सानूसुय वो कीड ना आनी ते फोडूंक व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजें काळीजूय आसतलें. Amen. praise God. Where your treasure is, there Your is your heart. heart. सो आमकां हुस्के गिरेस्तायेचे आसपा नाकाय. आमको कितें आहा तें आमकां वांटपाचे हुस्के. आमगे ते भाव भयणांक कोनाय तेको उणें आहा हे हुस्के आमकां कित्या आमगे रिवॉर्ड स्वर्गार आमी जमोवन दवरपा जाय. आमगे बँक स्वर्गार भरपा जाय. आनी ह्या संवसारां आमी हाडल तें देवान दिल तें बेसांव म्हूण घेवपा जाय. आनी तें बेसांव दिल तें आमी जेवण रांदिल जाल्यार आमी जेवनाय बरें जेवण रांदिल जाल्यार आयज दोन मागीर हाल फ्रिजीन दोन हाय आमी शेअर कोत्ताय आनी जेवताय सगळीं वांटून बरें तो दुसरो जेवपा येवपा आहल्यार ताकाय सांबाडटाय. पूण आमी शेअर करपा वेळ येता तेदो न्हू आमगे गिरेस्ताय शेअर करपा वेळ येता तेदो न्हू आमकां उगडास जायना आमी इसोत्ताय. आनी मागीर आमकां कितें जाता स्ट्रेस जाता. आमगे तकलेचें टेंशन जाता. आमगे हें जाता हो चोर येतलो तो चोर येतलो. हांव तुका म्हणना म्हाकाय जाता वारी जाताली आतां जायना. पूण आतां जाता जाल्यार पासून हांव म्हणटा हांव कन्विक्ट जाता. हांव म्हाका उगडास कोत्ता म्हाका कितें जाता. Why should I worry about this? Why is this happening to me? म्हाका हे भाशेन कितें जाता. Why am I feeling म्हगे काळजाचे पेज कितें आहा. सो हांव उगडास कोत्ता आनी तो पवित्र आत्मा म्हाका शिडकायता. तो पवित्र आत्मा म्हाका उगडास कोत्ता परतून हेंचोय तुगे प्रॉब्लेम हिंग तूं प्रॉब्लेम कोत्ता. सो आमकां सगळें केलें जाल्यार हिंगा सकयल 33, 32 आनी 33 घाल गो बाय. सो हिंगा आमकां जायते मेळटा मॅथ्यूवागे हांवेसरान मॅथ्यूवागे चॅप्टरान. सो हिंग आमकां सांगता पयलीं तूं कितें सोदी देवागे राज सोद. गो बाय जुनिना 33. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ऑन भावार्थी. तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज आसा म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तो जाणोच. देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलोली कोत्तात तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. आमेन. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडी नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसा त्रास येतात तेच पुरो ताका. दिसा दिसपट्टी त्रास येताय ते पुरो. आयचो फाल्यांचो पोरांचो हे वर्साचो ते वर्साचो हुस्को काड नाकाय म्हणटा. फकत देवागे राज सोद्याय. तो आपणाक मानवलोली कोत्ता तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. आमकां एक पाटी सगळें आमकां जाय ते भाशेन जायना. आमकां कितें जाय हें जाय तें जाय तें जाय आमकां जाय ते भाशेन जायना. तें जायना जालें म्हणटरी आमी आमगे मांडणी काडटाय आमगे भाशेन ती वस्त करपाक आनी आमकां जाय ते भाशेन करपाक. आतां आमी देवागे उतरां हाय म्हणटरी आमकां जाय ते भाशेन वस्त केली जाल्यार ती देवा मानना. कित्याक देवागे कारण आहा ती वस्त कित्याक केली ना ती. कित्याक आमी देवागे भुरगीं आमगे देवागे उतरान आमकां निवड केलें. देवागे रोगतान आमकां सायंटिफाय केलें आमकां सेपरेट केलें. देवागे उतर आमचे भितर जिवीत कोत्ता जियेता मास जाता. पूण एक केलें म्हणटरी आमकां ते वस्त आमकां आमगे ओतम्या बरें पडनाय. पूण आमी कितें म्हणटाय आसूं हांव तेका उलयन चोयतां हांव तेका उलयन चोयतां हेका उलयन चोयतां. पूण
एक एक पाट जायना ते म्हाका एक एक पाट कितें जाता सारके जाग्यार पडना जालें म्हणटरी हांव म्हणटा ना आनी होरें तूं तुगे पावल मुखार उदकाचे उतराचे पावले म्हणटरी तुका उतर शिडकायता उतर तुगे वाट क्लियर करता उतर तुका रस्तो दाखयता उतर तुगे उत्मीक दोळे उगडटा आनी उतर तुगे मोनान वचून करता तुका रिजन करपा विजडम दिता बुद्ध दिता हें आमकां देवागे बेस्ट हांव कितें आमकां उतर नासलो जाल्यार आमी काडकां आसतालो न्ही उतर नासलो जाल्यार आमी वाट सोदतालो न्ही आतां आमकां उतर आहा आमी एकमुखा पावताय त्या उतरा वरवीं आमचे भितर पावर आहा तो उजवाड जाता पावर आहा तो रेग घेता आमकां दाखयता वाट कॉन्फिडन्स दाखयता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया Thank ओवर टू you, यू Jesus. Praise सगळी God. इल्लें वांटून हायया जेवण रायट थंय God. आतां सिस्टर तुवें म्हणचय वरी ओके देवाच्या उतरांतल्यान ओके आतां प्रेज एक गॉड संवसारी एग्जाम्पल घेया ओके आमी हें शेअर कोत्ताय जायत पाटी आमगे वॉट्सॅपाचेर ये आनी जायत पाटी जेन्ना सिटीनी हुंय वयताय तेन्ना आमकां एक बोर्ड दिसपडटा नो पार्किंग ओके ये नो पार्किंग ओके जाल्यार कोणा गट्स आहाय थिंग पार्क करपाकू ना कित्याक पार्क ना कोना एमटी कित्याक तो एक रूल गायलो आहा म्हणून रूल गायलो आं आतां तो बरो फॉलो कोताय कित्याक आमगे पॉकेटांतल्यान कितें तरी भायर सोन वयतलें होय फायन पडटो न्ही प्रेज गॉड हय आतां तेच भाशेन देव आमगेलो मॅन्युफॅक्चरर Praise ओके God. मॅन्युफॅक्चरान तेणें आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिलां मॅन्युअलां आपल्याल्या प्रेज गॉड डू नॉट वरी आमेन तेजे Amen. तेजे कॉन्सिक्वेन्सीस सांगना तो न्हू तेच भाशेन थिंगाय चोय नो पार्किंग म्हूण सांगताय ते कॉन्सिक्वेन्सीस सांगनाय ओके Wow. Good wisdom. करेक्ट येस आतां तेच भाशेन आमकां देवानी सांगिलां डू नॉट वरी म्हळ्यार डू नॉट वरी कळना प्रेज गॉड हें जावपा जाय आमगेलें न्हू होय सारकें हे हेजे आमी डू नॉट वरी म्हूण तेणें सांगिलां जाल्यार आमी वरी जाताय आनी तेज कॉन्सिक्वेन्सीस आमी भोगताय स्ट्रेस प्रेशर प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हें सोगलें ओके आमेन आनी मागीर तो दोतोर कितें सांगता यू हॅव टू टेक दीस मेडिसन म्हणजे हें तुवें तुगे लायफ टायम घेवपाचें ओके तो सांगता न्हू दोतोर आपले नॉलेजी प्रमाण सांगता पूण एक्चुअली दोतोरूय सांगताय सायंटिस्टूय सांगताय 95% ऑफ युअर सिकनेसीस बोर जाताय खूंय विदाउट मेडिसन प्रेज आम गॉड आमी कोण घेताय सिकनेसीस जायतीं कळना येस ये तशें थँक्यू जीजस प्रेज सो गॉड तर आमकां ह्यो वरी तर आमी देवा पांयां गायल्याय कास्ट युअर बर्डन्स ऑन टू मी म्हणटा न्हू 1 पिटर 1 5 Peter 5:7. हय आतां तें एक इन्स्ट्रक्शन दिलो आहा ओके ना आमचो आमगे आनी एक आसता केन्ना आमी 2 बॅग घेवन दर्या वयताय ओके चलोन वयताय आनी फाटल्यान एक नेबर येता आनी तो सांगता एक बॅग मुको दी हांव वता ना 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 तुका नाका तें हांव वता हे भाशेन आमी जेजूकूय म्हणटाय जेजू ना बर्डन हांव वता हांव घेता होय मुगे बर्डन Praise तो तुका God. बरें जावपा ना तें प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड तें ब्रदर आम एक सांगो तू म्हणटाय बोर्ड सांगले रिस्ट्रिक्शन नो पार्किंग वॉट एवर इट इज रिस्ट्रिक्शन ते आमी फॉलो करता देवान आमकां उतर दिला आनी ते आमी कित्याक फॉलो करना हेच क्वेश्चन न्हू आमकां तेच आमी फॉलो करूंक जाय न्हू बिलीव प्रेज बिकॉज आमी इमॅजिन करता आमी देवाक पळोवंक ना बट ही स्पिरीट आमी इमॅजिन करता आमी वी हॅव सीन आनी तो आमकां म्हणटा 2 हात उक्ते करून यो आत म्हजेशी हांव काम आय एम देर
I'll carry a burden. तुरी आमी देवाक बर्डन दिना, आमी दवरता. त्या पासून the sickness येता. Sickness is from Satan. Praise God. So we have to cast the burden to him because he came into the world as a human. He died as a human, but after death, आमी जाणा he has carried everything on the cross. आमकां लागून तेका नाका आमी तेची भुरगीं दुखेन रावलेली. तरी पूण आमी दुखेन रावता. Amen. आता एक Yes. न्हू कोण पॉटर हा ओके पॉटर आपल्यागे वस्त कोता आणि सेफ्टी पासत दवरता न्हू सेफ प्रोटेक्शन कोत्तो हय आं तेज भाशेन पेंटर आहा आपल्यागे पेंटिंग्स आहा ते सारको सांबाळटा न्हू कित्याक Praise. तो तेगे प्रोडक्ट न्हू ओके Yes. तेच भाशेन देवान आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलें आमचो नाश जायना जावपा सॉरी Praise God. तो आमकां प्रोटेक्ट करूंक सोदिता वयत ते सुवातेर Praise God. ते आमी देवागे प्रोडक्ट न्ही. तेंच न्हू हांवें एवढो म्हणटे भाशेन तो आमगे मॅन्युफॅक्चरर न्हू Praise God. Thank you, Jesus. मॅन्युफॅक्चररा खबर आहा हो प्रोडक्ट तेचो तो सो आतां आमी जायत पाटी इन्स्ट्रक्शन चोयताय अमकी बॅटरी आहा ती तुका उज्याको दवरपा न्हू उदकां उडोवपा न्हू एश कोन्न इन्स्ट्रक्शन येताय ओके हय ती फॉलो कोताय आमी पूण हें आमकां वरी जायनाक म्हणटा तें आमी फॉलो कोनाय Praise God. Praise Jesus. सारकें brother. Praise praise God. God. What God's revelation. Thank you, Holy Thank Spirit. you, Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. आनी कोण आहा सांगाय उलोयाय उतर उलोवपा पवित्र आत्म्यान आमकां संदी दिल्या. आणि पवित्र देवागे काम म्हणलें कितें पळय आतां आमकां दिसता तें व्हडलें पेजाद अशें पूण आमकां तें फकत एक उलोवपाचें अशें न्हू एक कितें घेयन एश कोन्न रावपा न्हू एश को पेज एस न्हू कितें तें व्हरों जायें तें धाडावपा जायें वो तें त्रास काडूंक जाय आमकां ना फकत तें तोंडान आमी तें उतर उलोवपाचें तीच आमकां ती जाणवाय आमकां शिकोवंक जायी कितली सोंपीपण पूण आमकां दिसता तें व्हडलें म्हणून देवा गेलें राज वो देवागे हितून भितर सरप म्हणल्यार व्हडलो पेज असो संवसारांत वय. परस पूण संवसाराचो पेज आमी चड घेयन आहा पळय Praise Jesus. सोंपीपण देवान दिलोलें आहा तें थँक्यू होली स्पिरीट कितली आमकां रोटी कपडा और मकान दिसभर हय प्रेज सगळो हुस्को पूण तो हुस्को आमकांच माल वो आमकां हें कोत्ता पूण देवान सोंपीपण दिलोलें आहा आपली उतरांतल्यान तें कितली लायट आहा तें कितलें एक प्रेज जिजस आतां आमकां पयलीं म्हणटालीं न्हू म्हणटाय अजून पासून संवसारी लोक आहा तो म्हणटा देव देव केल्यार तुका ताट येताय Praise God. पूण येताय देवाचे तूं फातयेन रावल्यार ताणें सांगिल्लें न्हू तूं हय सोद पळोवन आपल्यागे राज हेर राज सगळें दिता अरे थिंगा संवसारां बरी स्कीम आहाय आं एक गेल्या दुसरी फ्री ओके वो दोन गेल्या एक फ्री ओके आमी ती फ्री आहा दी रे म्हूण मागताय असो न्हू ना आमी पयलीं त्यो दोन वो एक आहा ती घेताय न्हू वय हय सारकी. ते सारकें आमी हिंगा देवा बरो येतरी म्हाका फ्री आहा तें पयलीं दी म्हणटाय जॉब Praise God. Thank you, Praise Jesus. Jesus. Praise Thank you, God. Holy Spirit. What a revelation. Praise God. तुका एक सांगता तूं सगलें घेवपा वयता तो तुका सगलें आपोवन एड कोत म्हणटा न्हू Yes. आशा हय म्हाका हें जाय तें जाय तें जाय तें जाय मनशागे खूंय जाय आहा तें केन्ना सोंपना गरज देव पुरोवपा शकता कळ्ळें कुडीची वोंडावणी त्यो Praise God. Praise God. Praise Jesus. हर कांचे सुख. तेजू कारका Praise Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. You know काय बरें तो कोण रे तो सेंच्युरियन तो जेजू वयता आसतना तो मेळ्ळो चोय ताका आनी तो आपणागे दुये खबर सांगपा लागलो आपणागे ना सेंच्युरियन न्ही तो आपणागे चाकराची आपणागे चाकरा चाकर चाकराची हय
वय. आपणांगे चाकोर बरो ना आनी थिंगा जेजून म्हणलें हांव येता आनी तूं बरो कोत्ता. हांव येता आनी बरो कोत्ता. मागीर तेदोन कितें म्हणलें ना 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 तूं आनी येवपाक गरज ना. तूं तोरूच उलय. तर उलय. आनी मागीर जेजून म्हणलें असो भावार्थ आपूण खूंय चोयल ना म्हण. इस्रायला खूंय मेळना म्हणटा. खूंय मेळना म्हण. काय बरें. जीसस. वय ते एक आनी मागीर जायरसागे धुये चोवपा वयता आसतना ती बायल येयली. रक्तपात. ब्लिडींग जाता ती रगपाट जाता ती बायल येयली. आतां जायरसा कितू इम्पेशंट जाता आसतले. ती आनी कित्या येयली. आमी म्हणटाय चोय आमी लायणी आहाय तूं आनी मोद कितें येता. मुगे धूव मरना तडे. वय तूं आनी मोद कितें येता. आनी तिंगेन कितू टायम पिड्यार जाला आसतलो आनी मागीर ते मनीस येवन सांगताय ताका ती मेली म्हूण. मेली एक म्हणून. बायल कितें सांगत तें 2 सेंटेन्सान काबार कोता. वय. आनी एक बायल कितें सांगो लागल्या 2 सेंटेन्सान काबार कोता. ना ते कंटिन्यू. प्रेज गॉड. खरें म्हणल्यार मेजॉरिटी ब्रदर्स सगळी बायलो आहाय. प्रेज जीसस. सो ऑसम. सो आनी मागीर ती कितें जाता ती बायल म्हणजे शी इज हील्ड. देव तिका जेजू तिका पेकोण दिता. जाता. आनी तुगे भावार्थान तुका बरी केली म्हणटा. आनी जायरसा कितें सांगता चोय जायरसाच्यान बोवाड मारून जाताली ताका आवाज ती भुरगीं पूण तूं कांय भिनाका बिलीव फकत सोतमान म्हण. ना आतां हिंगा जायरसा गेलो एक घोडे भावार्थ वाडला हिंगा. कळना. प्रेज गॉड. येस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. दुसरें आतां थिंगा भावार्थ वाडत थिंगा आहा ते सायडीन न्यूज येता चोय. तें ओके तो न्यूज येता ते सांगताय कितें तेका आनी त्रास दिनाका गुरुजी आनी त्रास दिनाका तुगे धूव मेली. ओके मेली म्हण आवय म्हणटाय लोक सगलो. प्रेज गॉड. जाल सायबा काबार. ओके हिंग कितें जाता न्हू जाल सायबा काबार आनी जायरस सारको तोंड उगडपाचो आसता. ओय जेजू हें कोत्ता तेका. ओय जेजू मोद जाप घाता. हय जाप घालता. तेजे तोंड उक्ती कोन्ना जावपाक कित्याक उतराचे पदवी आहा न्ही. होय जसो तुवें भावार्थ तो पयलीं येत तेदोना तोच भावार्थ दोन राहा म्हणटो. हय. ओके मागीर जेजू आनी एक इन्स्ट्रक्शन दिता थिंगा न्हू. दिता सगल्यांक. ओके भायर धाडटा सगल्यांक. तेंक येना काय म्हणटो आपल्या बारा. हय. ते कित्या जाय तूं. कित्याक तीं कितें कितें उलयतलीं आनी तांचो ते एक ते पदवी पी जायरसा घोडे तोंडा कितें उक्ती जाता आसलें न्हू उलोवपाचें. थिंगा ओन भावार्थ येयल्लो न्हू. हय. तो ओन भावार्थ आसतना भावार्थाच्यान काम करूंक जायना. काम करूं जायना. करेक्ट. प्रेज जीसस. सो आतां हे 5 जाण आहाय ते वयताय तेगे सर्वंट प्लस 3 जाण अपोसल आनी जेजू आनी जायरस हे 6-7 जाण वयताय थिंगा न्हू बराबर. ओके आनी जेजू वयता आसतना ओगो वयता न्हू. जेजू चलत आसतना ओगो चलतलो ना. उलयत वयता न्हू तेंकडेन जेजू. तागे भावार्थ वाडयत वयता तो आनी ते आपोसूय पळय न्हू तेय तेगे भावार्थ वाडयत वयतले. जाण मरे काल मरे अमके कडेन एक मिलाग्र जाली. हें ते करीत वयताय घारा पावत तेदोना थिंगा आनी कमोशन आहा न्हू. येस. प्रेज जीसस. आतां घारा पावले आतां हें जायरसागे घोर. ओके आतां थिंगा जेजू ऑथॉरिटी घेता न्हू. जेजू ऑथॉरिटी घेता आनी क्वेश्चन कितें जाता चोय पिश्या भाशेन. तुम कित्या रडटाय तें मेलना न्हिदलो हा. न्हिदला. एक्चुअली तें कुडीन मेलो आहा न्हू चोवपाक गेले जाल्यार.
आत्म्यान जिवी ते हय. जिवे हा ओके पूण जेजू दिसपटा तें जित्ते हा म्हूण ओके जेजू पयलीं एंड रिजल्ट पयलू उलयत न्हू देव न्हू ओके देव सदां एंड रिजल्ट पयलू उलयत चोय प्रेज गॉड. हय तें जित्ते हा अरे लोक आसो लागताय वा कितें पिशा भाशेन येयला हिंगा आनी जायरासा घोडे म्हणोंक शकता ते जायरास कोणा पिशा घेवन येयला रे तूं हिंगा प्रेज गॉड. Jesus. आनी तो तेंका सगल्या भायर जावन येता अरे जायरास कित रे तूं आम सोयर मर तुमगेले आमकां भायर घाता Praise God. पळय तेंका तो ऑथॉरिटी घेवन भायर घाता कित्याक जायरसान तेजे भावार्थ दवरला आतां देव टेक ओवर कोता न्हू तेगे सिच्युएशन तेश तें Praise God. सो मागीर थिंगाय तो ओन भावार्थ न्हू तेका लागून तेंकांय भायर घाता तो थँक्यू जिजस प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. तेंकां जायरसा आनी तेगे बायलोय वतला न्हू आपोसलां बराबर आनी तेका उठयता न्हू कालिका कोम उतर म्हणटा तो ओके धाकल्या चेडवा उठ न्हू त्या उतराचे तें उठ्ठा आनी भोंवपा लागता ओके मागीर तो तेका कितें खावपा दियाय म्हणटा न्हू होय. खावपा दियाय कित्याक एक आटेन तेगे बॉडी हें जालो आहली न्हू घोट जालो आहली ओके ती रिस्टोर करूंक जाय आहलोली ओके तेका एनर्जी जाय आहली तें सगळे कुडीचे सांदे सुटपा जाय आहले न्हू Praise God. Yes. तेका लागून तो खावपा दियाय म्हणटा आतां आमी हिंगा आनी एक आतां जायत लोक आमी दुसऱ्याचे मागणी करूंक वयताय ओके हेंय कॉन्टेक्स्ट सोजमोवपाचें आतां जेजू आमकां सांगता हिंगा तेका कितें खावपा दियाय खावपा कितें दितलीं जायत लोक पोट भोवन येताय मागणी करूंक ओके तेका कितें दिवपाचें खावपाक दोरया Yes. आमचे बरे कोण येयलो ब्रदर सिस्टर मातशें मागणी कर रे ओके आतां तो सांगता तूं तेका खावपा दी ओके जसो जेजू गेलो न्हू जेजू इन्स्ट्रक्शन दिता खावपा दी म्हण तेका तेजे मागणी केला आनी तेका उठयलें तेणें ओके आतां खावपा दी आतां आमकां खावपा दी म्हळ्यार तो सांगता तूं तेका देवा उतर दी Praise तूं God. प्रे हय तूं प्रे कोता न्हू प्रे केलें तुवें प्रे केलें म्हणटरी तेका बेश्टो सोडनाका तेका देवा उतर दी न्हू ओके फॉलो आप तो आतां Praise आमी God. दोतोरा बरोबर दिताय थंय दोतोर कितें कोता प्रिस्क्रिप्शन दिता न्हू गुळी दिता ह्यो गुळी तुवें घेवपाच्यो होय. ते भाशेन आमी देवा उतर दिवपा जाय बाबा हे गुळी घे हांव सकाळ सांजे होय. Praise थँक्यू God. Praise God. Bae, Lisa, hui hago. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. जायते हा शेअर करपाचें चलय नाल्यार पोतून उलोवपा लागत हांव प्रेज गॉड गाडी चालू जाल्यार बंद जायना ती सिस्टर ये हरे सारखे प्रेज जीसस Maria Gonsalves, come on. गॉड Let's Thank you, Holy let the Holy Spirit. Spirit take over. Praise Jesus. Hello? Praise Thank you. God. अरे कोण उलय नाही Thank you. लॉजपा काय ना शेअरिंग करूया म्हणटा ती हुई गेली प्रेज गॉड Yes. Praise God. Thank you, Jesus. आरका जेजूक बरें आमी आतां उलयताय सगळे उलयताय आनी पूण आमकां कितें म्हणटाय ते प्रॉब्लम येता जाणो आमकां कितें जाता आमगे हुस्को कोणाचे आसता आनी आमी कितें कोत्ताय त्या टायमार कितें उगडास येता म्हाका आनी म्हाका होरे आय फावंड इट रियली फनी कित्या हितू देवागे उतरां आहा हितू हें कोत्ता आनी मागीर उलयता आसतो आमी सारके सादे मनशा भाशेन उलयताय पावर ना आमगे उतरांक
न्हू आनी हिंगा कितें आयजाया घालपा मेळटा बाय आयजाया घालूं मेळना मुस्ता न्ही जोनीन हांव वाची सांग आयजाया सांग 55 होय सांग Isaiah 55 okay 8 ओके म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय वय तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय उलयता तो सोरेस्पोर प्रेज गॉड सो आमकां कितें आम कितें चिंताय आमच्या माथ्याचेर चिंतना भार आहा आमगे चिंतना हांव चिंतितां तूं जाणो हांव हे भाशेन चिंतां हें मुगे चिंतप पूण जोरी हांव देवाको इचात काय केन्नाय देवाको हांव उलयत काय पूण एक एक पाटी हांव कितें कोत्तां दुसऱ्या उतोर दितां दुसऱ्या सांगोतां सगलें परफेक्ट पूण मुगे लायफान प्रॉब्लम जाता ते जाणो हांव फाटीं जातां कित्याक इमोशनली ब्लॅकमेल जातां इमोशनली इनवॉल्व जातां पूण देवागे उतरां उगडास करपा पासून विसोत्तां सगलें जाता आवय म्हाका बरें व्हडलें प्रॉब्लम जालें हे भाशेन उलयताय मागीर बरें व्हडलें प्रॉब्लम जालें पूण देव कितें सांगता तुगे प्रॉब्लम म्हाका कांय न्ही तें हय सारकें सगले प्रॉब्लम आहा तें घेवन म्हजे पगले यो कास्ट ऑल युअर केस हय जेन्ना आमी सिस्टर म्हणटाय न्हू म्हाका बरें व्हडलें प्रॉब्लेम जालें मुगे देव एकदम ल्हान जालो ओय सारकें एक्झॅक्टली सारकें म्हणजे देवा आमी घेवन भोंवो जाय ते कोडे तो आमकोडे सगलो वगत आसूं जाय तेका कनेक्शन आमी आसूं जाय आमी आमगे हितून रावली जाल्यार आमी आमची कितें जाताय तेका आमी सकयल उडयताय आनी आमी आमगे पोजिशन घेवंक सोदताय पूण तो आमकां सगलो वगत जावो तेजे प्रेज तोर गॉड आतां थँक यू जीसस दर्याचेर चलता ओके पेद्रू फोकस Jesus. म्हणून आसता न्हू ओके हय. पेद्रू वयता चलता 2-3 पावलां मारता पूण जेन्ना लारांचेर नदर मारता तेन्ना कितें जाता सायबा सालवार कर केलो वय सिच्युएशन प्रेज गॉड हें घालया Amen. तिमती 1 तिमती 2 तिमती 1 6 and 7 घाल बाय विराट प्रेज जीसस खंय गेलो बंद देवान केलो मुगो दिला ताणें तो होय वाचता प्रेज जीसस टू तिमोथीनी वय सो वाच बाय 2 Timothy 1 Timothy 2 Timothy 1 ने 6-7 2 गायला तिमती सिस्टर 1 6 and 7 वाच गो गायला देखूनच सिस्टर ओके देख हेच खातीर हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला तें न्हू वय वय होय वय सारकें आसा होय तुजो वरगूण ताचो देवान तुका दिला ताचो उजो ओदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास करता हा कित्याक हा राव आतां हे सगले हाय आमी हिंगा आतां ब्रादर उलयतालो चोय तो होय उजो जोण एकल्या भितू आहा तो उजो आमी कित कोत्ताय उलोवपा नाका ते जाणो चिड्डताय दामताय तो पेरोय म्हूण सांगोता आमकां फॅन घाल उगडास कोत्ता फॅन घाल सारको जायन दी उजो लास दी तो दुस्मानांगे राज हांवें तुजेर हात दवरला तेन्ना तो वरगूण तुका देवान दिला देवान तुका दिला तो बेश्टो येवन रावलो ना थिंगा तो देवान दिलो गूण गिफ्ट प्रेझेंट ताचो उजो तो उजो तो फायर ओदेक पेरोय म्हूण उगडास कोत्ता तो चिड्ड नाका म्हणटा जाल्यार तुका कितू पावर आहा तुजे भितू कितू फायर आहा तुजे भितू केदोळ बोरगूण आहा
वाव काय बरं दिसत चोय इंग्लिशीन तशें यू स्टर इट अप म्हणटा मागीर कितें जाता आमी कितें म्हणटा म्हाका नाका हांव आनी मातशें आयकोता आतां उलयना म्हाका मातशें परतून आयकपा जाय थोडे दीस मातशें शिकपा जाय हांव आजून रेडी जालो ना अरे तुका रेडी जाला तुका देवान इचून काडला तो सांगत तुका आपूण इचून काडला आनी तुजे भितर व्हरून दिल म्हण आनी तूं उज कितें जाता उज पेटोता तूं पालयता चिड्डयता नाका 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 आतां नाका मागीर सात कितें म्हणटा कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायीन भरता बाबळीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट मोडावण्यो दोमावंक शक्ती दिता आमेन आमेन हें सगळें देव आमकां दिता आमकां दिलो आहा पूण आमकां बेजूड कोण कोत्ता आमी चूज कोत्ताय आमी चॉयस कोत्ताय फियर ऑर फेथ बेजूडपण वो बावाटपण हुंय हातूं होय 1 Peter न्ही 2 Peter 2 घाल बाय सो देव आमगेलो कितलो विस्वाशी एकदम विस्वाशी ताचे विस्वाशी ताचे तो आमचे केन्ना आमी कितें उलोवं कितें करूं पूण देव विस्वाशी 2 Timothy 2 go 13 टू please. टू Timothy बाय पीटर Timothy टू Peter पीटर म्हणलो म्हणून हांवें सॉरी फ्लावी टू तिमोथी 2 टू Timothy 2 तूं टिमथीचेर आहलो म्हण 2 घाल म्हणलें तुका सॉरी प्रेज गॉड Praise God. So 2 Timothy 2:13. आमयो विस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो कित्याक आपणेच दिल्लें उतर ताच्यान कदींच मोडूंक नजो प्रेज गॉड Praise God. And every word तो सारको इतलो विस्वाशी आनी ते उतर तर आमी घेवन रावलीं तो विस्वास आमकां ओदीक बोड दिता ओदीक येस स्ट्रेंथ दिता ओदीक गोठाय दिता पूण इन्स्टंटली आमी तो विस्वास सोडून बेजूडपणाचेर पावलीं जाल्यार आमची हालत जाता सारकें आमगे भावान सांगिल्ले ते भाशेन वारी कॅप्चर करता कित्याक आमी दे आर घोडटाय होय त्या दुसऱ्यान भितर येवपा यो 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 भितर यो म्हण चाव पिवपा यो गायलो आहा ते वचपा काय हय होय गायलो हाती प्रेज गॉड सो थँक यू जीसस सो देव आमगेलो इतलो विस्वाशी कितें आमी हुंय वायट आसूं द मोमेंट आमी देवा उलो मारलो तो आमगे आवाज आयकोता तो आमकां दाखयता आपूण हुंय आहा प्रेज गॉड म्हाका म्हणजे पार्किंगा म्हणटा म्हण ब्रदर उगडास येयलो आमी सदां पार्किंगा वताय धाकले म्हणजे आमगे धाकले आहाय ते न्हू तांकां तें मोना जालां सारकें तेंचे भितर इगोल आमी चलून वचनाय म्हाका तर हे शॉपाचेर वचपा जाय मुगे मोटोर थिंगाच थांबपा जाय म्हाका सो हे भाशेन आमगे रुटीन जाला कित्याक दोग जाणां मोटरांतू भायर काडूंक जाय बेल्ट घालपा जाय तेसो कामां सो आमगे तिगांयले आतां इंटेंशन तें आमकां थिंगा वचपा जाय हुंय पार्क करपा जाय हांव सांगत तांकां वी नीड पार्किंग देर आनी पूण चोवपा गेल्यार जायतीं मोटरां आसताय थिंगा आनी हांव म्हणटा जिजस कॉमेस कोरया चल जिजस गिव अस पार्किंग जिजस वी डोंट वॉन्ट टू वॉक जिजस हे कॉमेस कोत्ताय थिंगा आनी कितें सांगपाचें एकलें मोटोर भायर सोदता म्हाका मोटोर घालपाक सगळे पार्टी हे भाशेन जाता आनी हें कितें म्हाका जायना कित्याक देव त्या भुरग्यांक कन्फर्मेशन दिता देव त्या भुरग्यांक आपणागे आसणे दाखयता होय ते भुरग्यांक आतां जनरेशन कितें जाता तूं देवा वळखता कितें आतां तूं एक पाट म्हणटा आतां ते भुरगे न्ही ते म्हणटा वाय डू यू से एवरी टायम गॉड गॉड ग्रॅमा यू कांट सी गॉड आय कांट सी गॉड एक पाट म्हणटाय ते जावन हांव म्हणटा या यू कांट सी गॉड बट रिमेंबर वॉट गॉड डीड फॉर यू अशें करून सांगील म्हणटू रिमेंबर एवरी टायम गॉड डज दीस फॉर यू चोय देखो म्हाका उगडास येयलो गॉड इज सो फेथफूल इतलो विस्वाशी
पूण आमकां आहाय ते भाशेन तेंच्या मानून घेवपा जायनाय न्ही. आमी आहाय ते भाशेनू आमकां पवित्र करपा जाय, कित्याक आमगे देव पवित्र. देवा भितर पवित्रपण आहा, तें पवित्रपण आमकां करपा इंचून काडलें. मुगे सारको फेवरेट हो 1 Peter 1:2 घाल गो बाय. आमकां विंचून काडलें देवागे काम करपाक. सो म्हाका हें वाचलो तशें म्हाका एकदम कॉन्फिडन्स जालें, कित्याक हांव खूंय आहलो म्हूण कोण जाणो, कितें जाता आहलो म्हूण कोण जाणो, कित कोन्न जिवीत जियेता आहलो म्हूण कोण जाणो. पूण म्हाका ओके गोस गो बाय जोनिना. आपले सासणीक येवजणेन देवा आमच्या बापान तुमकां आपली जावं विचून काडल्यात. आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केल्यात. जेजू क्रिस्ता कालती जावन ताणें विकारलेल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेली. देवाची दयाळाय आनी शांती चड आनी चड तुमी भोगूंक पावूं म्हूण हांव मागतां. प्रेज जीसस. थंय आतां भावार्थ न्ही जाल्यार आमकां कितें जावपाचें आनी भिरांत हय. खूंय सांगपाची. आपले येवजणेन देवागे येवजण आमकां आपल्यागे करूं. आमकां ताणें विंचून काडलें आपणागे जावपाक आनी आपल्यागे आत्मो आमकां दिन आमकां पवित्र केलें. जेजू क्रिस्ता खालती जावन ताणें विकरायलेल्या रोगतान आमची पातकां धुवन गेलीं. पूण आमी नेनोय लॅक ऑफ नॉलेज brings destruction. So for us it is lack of knowledge. आमकां खबर ना आमगे आयडेंटिटी किती, आमकां खबर ना आमी कोण ती. आम पडटाय एक पाट पडटाय आनी थिंगा रावताय, केद वेळ पासून थिंगा रावताय त्या पवित्र आत्म्यान उगडास करपासून. पूण आमी आमगे जिवितां कितें जाल्या पासून देवा जाय आमी आपणा उगडास केलोलो. आमगे जिवीत पवित्र जालोलें, आमकां खालतीपण आयलोलें. जेजू क्रिस्ताक खालती जावन चोयलां. दॅट्स वाय वी आर क्रिएटेड टू बी हंबल. देखून आमकां ट्रायल्स येताय, देखून आमकां त्रास येताय. कित्याकू फॉर एन्ड्युरन्स ब्रिंग्स पेशन्स आनी मेच्युरिटी येता भितरल्यान. आमगे जिवीत बदलता, आमगे मन बदलता आनी आमी आमगे नवसून न्ही जाता, ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आमगे जिविताचें. सो 1 Corinthians 10:13 हे सगळे जाता म्हूण देव जाणो एक पाटी अलाव कोत्ता, तें भितर सोदता. पूण आमकां भावार्थ आहा तर जाल्यार आमकां कितें जाता वाच जोनिना. आयज पर्यंत तुमचेर आयल्यात त्यो ताळण्यो सगल्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वनकोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मिचो ना. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बोड दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. आमेन. प्रेज गॉड. सारके हे केन्ना कोणू प्रॉब्लेम सांगता, कोणू आपणागे दूख सांगता आनी दुखान सार बोन खबर सांगता, तेदो हांव हो स्क्रिप्चर सांगता तांकां. तुका जात तें देवा खबर ना, देव सगळें जाणो. पूण तुको चाय दिलो हा, तुको प्रेज गॉड. उदो दिलो हा. आमी नोडाको वचून उबो रावनाय जेजू म्हाका उदो दी म्हूण. नोड ऑन कोत्ताय, टॅप पडटाय, काडकां वचून उबो रावनाय, लायटी स्विच खूंय आहा तो सोदूं भोंवताय. लायटी स्विच सोडपा सुवातेर फॅना बटन चिड्डनाय, लायटीचोच बटन चिड्डताय. कित्याक तो बटन चिड्डले जाल्यार लायट येता म्हूण आमकां खबर आसता. तो लायटीचोच स्विच पेटयता न्ही. Yeah. So praise God. आनी एवरी प्रॉब्लेम ट्रायल आमी फेस कोत्ताय तेदो न्हू आमकोडे देवान ऑलरेडी चाय दिलो आहा. सगळे मनशां येताय तसले तुगली ताळणी दुसरे न्ही म्हणटा तो.
देवाचे विश्वास दवरे. Proverbs 3, 5 and 6 म्हणटा आमकां. ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल युअर हार्ट. सगळे तुगे काळजान देवाचे विश्वास दवर. होय And lean not on your own understanding. स्वतःचे जाणवायचे बाबात दवरिना काय. Praise दोर एक पावल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर आणि तो तुज्यो वाटो नीट करतलो. कोत्तलो. तूं Praise आपणाकूच शाणो दवरिना काय. सोरेस्पराची भिरांत दवर आनी खोटेपणाक फाट कर. अशें केल्यार God. तुजे कुडीक भलायकी मेळटली आनी तुज्या हाडांक समाधान मेळटलें. Praise God. आणि पावलां तो वाट दाखयतो म्हणटा. तुगे पावलां तो वाट दाखयतलो. He will guide your steps. He will show you the way. हे हम्म. सगळें देव विश्वास दवरलो म्हणटरी आमकां दाखयता. पूण तेंक विश्वास दवरतो जाल्यार आमगे सिंतीत कोणाचे आसपा जायी देवागे उतराचेर. तेंक बरयलो आहा. तें बरयलो आहा ती खोट जाल ना. तें देवागे उतर. देव विश्वासी. आनी काय बरें साम 91 कितें आपूण कोण आपणागे घरा रावतो. Whoever dwells in the shelter of Most High abides in the shadow. तेगे सावड्यान जियेतो. केन्नाच खूंय हें जावपा ना. कित्याक ते मनशाच्यान देवा म्हणपा जाता तूं मुगे फोर्ट्रस, तूं मुगे रेफ्यूज, तूं मुगे देव, हांव तुजेर विश्वास करता. काय बरें बोलिश्ट बोळादीक संतोष भरीत mighty, powerful, faithful and so beautiful word of God. काय कोण आमचो हुस्को कोत्ता. कित्याक तो आमकां रोचलें तेदो न्हू हें कोण तें कोण तो सैतानान नाडली तेदो न्हू तो जाणो आहलो मनशागे एस्ताद कितें जाता तो. मनशागे दोशा कितें जाता ती. सगळें वायट केलें. सगळें वायट जावपा लागलें. आनी मागीर तें चिंतिल्लो आसतलें हे मनशां आपण कितें कोन्न रोचलोलीं आपणाको सोयरीकोत दवरपा. हे मनशान आपणागे कितें केलें. सो दिसा दिसपट्टी आमकां तेंच जाता. आमी कितू बॅटल्स फेस कोत्ताय पूण तेदो आमी कोणाचेर हुस्को दवरताय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी ब्रदर जुलियन म्हणटे भाशेन एक मोटोर घेतली जाल्यार आमकां मॅन्युअल आसोता. ते मोटोर मॅन्युअल तो चोयना जाल्यार मोटोर उजार करपा जायना. म्हणचे तूं हें जाता स्ट्रगल जाता उजार करपाक. तो मॅन्युअल वाचलो ना जाल्यार तुका हें करपा जायना. कितें एक तू लायट प्रश्न कितें पडटा कशें प्रश्न कॉमेस पडटा. करपाचें कितें हय. करपाचें. सो हो आमगे देव आख्खो मॅन्युअल आमच्या हातीन दिला. आमेन. आमी कितू टायम स्पेंड कोत्ताय काय तो वाचपाकू. हांव तूं कितें जाता क्वेश्चन म्हाका ते हय म्हाकाच तें. टायम आमी स्पेंड कोत्ताय. कितू टायम आमी आयकताय देवागे उतोरू. कितू टायमार आमी उलोयताय देवागे उतोरू. आनी एक एक गूण दिला आनी देव आमचे वरवीं आपल्यागे राज्याचें काम करपाचो दिता. प्रेज गॉड. कितू फाटल्यान धांवताय आमी कितू पयस धांवताय आमी. आमकां आनी कितू काम आसताय पूण टायम ना. सो प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. फ्लावियागे आयकलो ना मुगो आवाज आयजू हूंय हा गो तें. प्रेज जीसस. आनी ताची उतरांनू आसप जेजूच्या तेजे आसण्यान ते कळ्यान उलोवन जाल्यार आमची जिवीत कितली सोंपेपणे आनी बरी भाशेन तो करून दाखोवपा तयार आहा पूण आमी कितली आर्गां जेसू. वय घेवन तेका प्रेज सांगात दिताय. तेका आमी ओडकून घेताय. आमी बसताय तितलो वेळ मागीर कांय ना पूण तो जाका जाय आमी सगळो तेजी सांगाता आसलोली त्या कडेन उलोयलोली तेजी उतर शिंकलोली तेजी जाणवाय जाण जालोली. ताका जाय कित्याक तेणें आमकां पळय जायती ऑपॉर्च्युनिटी दिला. एक रेतीरा तयारीन एक झुमांतल्यान एक युट्यूबांतल्यान ते आयकोन ते मागीर शिकोन आनी मागीर तेजे सांगाताक बसोंक कितली तेणें आमकां बरी भाशेन वाट उक्ती केलोली हाय आपली सांगाता रावोंक.
आमकां आतां सोंपेपण पूण जेजू आसतना तें दुसरी भाशेचें जायते डिफरन्स आहा जेजू आहलो तेन्ना आनी आतां आमकां कितली उजोण तेणे सोंपेपण करून दिलोलें हा तें न्हू सिस्टर मारिया सारकें प्रेज गॉड आनी म्हाका उगडास येयलो कित्याक तो धाकलो भुरगो आहलो चोय देवळी मिलाग्र केली तो जेजून तांकां सांगिल्लें जेवण कितें आहलें चोय म्हूण तांकां तेणें फकाणेश केलें हितू लोकांक कितकोन जेवण हाडपाचें हे पयशांनी हितू लोकां जेवण जाता हय पूण ते भुरग्यान आपणांगी आहलो तीं 2 नुस्तीं आनी ते उंडे आहले ते काण जेजूगे हातान दिले ते भुरग्याच्या म्हणपा जातालें आपूण उपाश पडटलो आपूण कित्याक आपणान आपणाकू हाडलोलें गोंयान दुसऱ्या पावता होय पूण ते भाशेन आमकांय दिले न्ही आमकोडे हय कितें दिलां 2 नुस्तीं 4 उंडे 2 उंडे हय कितें पूण आमको आहा तें आमी दिनाय जाल्यार तें मल्टिप्लाय कितकोन जातोलें तें आमी जेजू हातीन घालनाय जाल्यार कितकोन वाड जातोली वाड जातली प्रेज गॉड थँक यू जीसस पळय आमकां उतर दिला आमचो फेथ स्ट्रॉंग आसत जाल्यार सेटन पोत्यान येयल्यार तेका आमकां तोडूंक जायना न्हू कित्याक आमेन आमी होय आनी देव म्हणटा न्हू जॉन 10:10 तो सांगता न्हू आमकां 10:10 कम ओनली टू इन ऑर्डर टू स्टील kill and destroy बट आय कम टू गिव लायफ इन like सो आमच्या abundance देवाचे एकदम रिगोन रावंक जाय केन्ना आमकां सेटन नडटा पूण आमी जाणा न्हू तो सेटन म्हणून सेटन केन्ना भायर वचना गोंयच्या फॅमिलीनूच पोत्यान आसता पूण आमी आमेन जाणा ते आमी उलयन ते उलयना पूण तेंचे भितर कोण इवील स्पिरीट आहा पळय तो प्रेज लेट गॉड अस ते प्रे उलयताय हय तो आमचो तेच फेथ स्ट्रॉंग दिसा मेक अस स्ट्रॉंग फेथ स्ट्रॉंग म्हटलें न्हू इनक्रीज ऑफ फेथ increase our faith yes increase of faith praise god thank you आमी jesus कितले शिकले आमचे कितलो एक तरी उतरान आमचो स्ट्रॉंग फेथ जाता न्हू yeah इनक्रीज जाता कितली praise उतरां आमी आयकली एग्जाम्पल ब्रदरीन दिलें ते होय काय बरें ताका मरे praise जोनिनान केशें सांगलें देवाचें सी स्प्रिंकल द होली वॉटर ऑफ जीसस ऑन द होय ग्राउंड आनी see देवान आमकां एंजल दिलेलेच आहा टू प्रोटेक्ट दॅट्स आमी सदांच वी हॅव टू प्रे फॉर द एंजल थँक्यू लॉर्ड हय सारकें गिवींग praise god ते म्हणटा एंजल कितें म्हणटा तुमी सगळ्यांक प्रे करता म्हाका प्रे करिना देवान म्हाका तुमकां राखूंक धाडलें praise हय god thank you jesus ते आमेन जेजू परत येवपा ना न्ही जेजू येवपा आहा तेन्ना सगलीं आमकां अधिकारान आनी आज बोडव्यांतल्यान तेणे आमकां दिलां म्हणटरी तो येतलो फकत जजमेंट प्रेज गॉड thank you jesus praise jesus आनी कोण आहा आर्कान जेजूची जेस कुरपा आमी नियाडूंक कितली गरज कितली तेजे उदकान तेजे उतरान आमी वाडोंक ते घेवन बसून सारकी तेका तो लाल आशेता आमी कितली आपली भुरगीं घेवन बसताय आपणान जाणो जावं सोदताय होय प्रेज आमेन गॉड आनी आमी ओपनली टू टेल यू आमी इग्रोजे वयतली लोकांक इतली भिताय देवाची उतराची ओडोक तेंका कितें उक्ती केली जाल्यार तेंकां एक भावार्थ येवपा एक देवाचें मन उक्ती करूंक आमी मागों जाय सायबा हेंकां सगलीं आमची भाव भयणांक हेरांकूय तुजी उतरां कडेन हाडूंक तेंकां मेळो हें सोंतपण praise jesus thank you jesus आनी कोण आहा गो बाये थँक यू जीसस आर्कान जेसूक चल बाये जोनिना मोगडा बाप्पा तुका केरीत आर्गां वाकाणी तुका दीन वाचता हे वेळार काय बरे भाशेन तुवें आमकां एकठांय केलेले एक जाग्यारूच बसून आमी उलयलोलीं कशीं तुजें उतर थंय तूं खरोच हाजीर आसलय म्हूण आमकां खोल भावार्थ मेळटा दुनिया कित्याक काय बरीं तुजीं उतरां तोंडांतल्यान आमी उलयत आसतना एक संबंद मोगाचो उक्तो जाता एक एकल्याच्या काळजान
जेन्ना आमी तुजें उतर उलोयता तुजी जाणवाय उलोयता तुवें केल्ल्यो आमी मिलाग्र्यो उलोयता तुवें करून दवरलोली ती उतरां आमी उलोयता बापा त्या वरवीं तूं आमचो ओदीकू ओदीक भावार्थ आमकां गोट कोत्ताय तीर कोत्ताय बोडान आमकां तूं भरताय बापा कितली समजीकाय तूं आमकां फावो कोत्ताय तुज्या उतरांतल्यान खरेंच दोनया तूं आमकां वळखतालोय पूण आमी तुका वळखूंक नासली दोनया कित्याक आमी संवसाराची आसले पूण तूं आमकां आमी जल्मोच्या आदींच तूं आमकां वळखतालोय देखून तुवें आमकां तयार केली हे तुज्या राज्यांत भितर काडूंक आनी काडल्यांक तुवें म्हणून आमी तुका किरीत आर्गान वाखाणी आनी तुका दिनवास दिता बापा हे तुजी सगळीं भुरगीं आयच्या दिसा काय बरे भाशेन आमी तुजें उतर उलोयली आनी अदिकूच आमचो भावार्थ आनी आमचो आत्मो खुशाल आनी संतोशी केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांतल्यान आर्गां वाखाणी आनी तुका दिन वासता आनी होच तुका आर्गांचो योध जाय दोनया तुका आनी कांयच नाका बापा कित्याक तुजे लागीं सगळें आसा तुका जाय फकत तुजी भुरगीं तुका वाखाणलेली आनी तुका दिन वास दिलेली दोनया हे मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान आमेन Amen. Thank you. Amen.